ब्लॉग. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे बरे असतील, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी असा, एकदम मस्त असे. गुड मॉर्निंग. खूप दिसान आफ्टर लॉंग टाइम. तर आज असा संडे नाही आहे तर आज असा संडे आणि त्याच्याच वांगडा रामनवमी आहे. तर तुमका सगळ्यांक पहिले म्हटलं हॅपी रामनवमी. हॅपी रामनवमी. नवमी. तर रामनम असा आयज आणि आयज आम्ही रामनम आसा म्हणून सावड्ड्या वता. ॲक्च्युली न्ही खूप दीस असं प्लॅन आशिल्लो की एक दीस सावड्ड्या वचपाचो मग वचूच नाशिल्ली न्ही अशें म्हणून. आयज या फाल्यां या करून लास्ट आयज मुहूर्त लागलो सावड्ड्या वचपाचो. सावड्ड्या आयज वचपाचेच, त्याच्याच वांगडा आयज रामनम बीन आसा न्ही. सो म्हटले साईबाबाच्या देवळांत कामराळे रामनम जाता पळय, बरी मोठी अशी. सो ताका लागून म्हटलं थंय बी वचून येवया अशें म्हणून. ॲक्च्युली आमचो शुक्राराक वचपाचो प्लॅन आशिल्लो सावड्ड्या. मागीर रामनम म्हणून कळटकीर म्हटलं चल आनी 2 दिसांनी समजा रामनमीकय बी पावतली आणि सावड्ड्या बी वचून दोन्ही जातले न्ही अशें म्हणून. ॲक्च्युली न्ही आमच्या हांगासर रामनमीचे जे बी आसता पळय असो उत्सव व्हडलो असं काय आसना. फकत लास्ट इयर जे हांवें तुमकां शूट करून दाखयलें पळय न्हू तितलेंच. एक रामाचें देवूळ आसा, रामाचेंच न्ही तें, रामाचें देवूळ आसा थंय अशें रामनम जशी सेलिब्रेट करता पळय पाळण्या बी घालून तशेंच जे तुमकां हांवें लास्ट इयर दाखयल्लें पळय तें. आनी अशें बाकी कडेन कांय ना. गोंयांक बी कशें सगळ्या देवळान, कृष्णाच्या देवळान, रामाच्या देवळान, साईबाबाच्या देवळान, सगळ्या देवळान रामनम सेलिब्रेट करता पळय तशें हांगासर ना. आसा देवळां साईबाबाची, कृष्णाची बी, बट अशें करून रामनम बी सेलिब्रेट करना. तर कामराळे वर्धापन बीन आशिल्लो आणि आयज रामनम बीन न्ही म्हणून म्हटलें आयज थंय या अशें म्हणून सारकें. आनी दोनी एट अ टायम जाता न्ही आनी तुमकांय बी शूट करून दाखोवपाक मेळटलें अशें. आनी मेन गोष्ट सांगपाचें म्हटल्यार आतां साईबाबाच्या देवळाक वर्स जालें, म्हळ्यार तें रिनोवेट करून सगळें हें करून बीन. एक पावटी हांव अजून पावूं नासलेलें थंय. लोक सगळे वयताले फक्त फोटो आनी व्हिडियोज तेच, मागीर तेजेरूच पयला, तशेंच पयला फोटोवाचेरच बीन देवूळ. अशें पळोवच नासलें. सद्दां वयतली म्हणून बाये फुड्यान वता पळय तेन्ना भायल्यान पांय पडटा म्हणटाले हेका एक दीस या म्हणून, बट वचप जायत नाशिल्लें, पावत नाशिल्लें. सो आयच्याच दिसा वचपाचें आशिल्लें दिसता न्ही रे म्हणून पावत नाशिल्लें आसतलें. सो पळोवया आतां वता म्हटल्यार. आतां सकाळची न्ही कितली जाली रे, 10 जाल्या. 10 जाल्या आनीक घरा कडेन आमी 11 साडे 11 म्हणल्यार आमी पावतली. मागीर पयलीं घरा वतली आनी मागीर मातशें फ्रेश बी जावन मागीर मातशें लेट अशी दनपारची अशी वयतली. आरत्यांक बी पावता जाल्यार पळोवया, ना जाल्यार मागीर लेट अशी वयतली. कित्याक लागून जाणा गरमेक लागून चडूय बेगीन बी वचून थंय बसपाक जायना न्ही. गरम भरपूर जाता गरमी ताका लागून. आनी चड गर्दी असली की चड मागीर गरमी जाता. पळोवया पयलीं तर सावड्ड्या वतली म्हळ्यार घरा कडेन वयतली माफुड्यांक आनी मागीर कशें कितें वचपाचें तें पळोवया. मा बीन तेंची कामां जावपा जाय, ती बी रेडी जावपा जाय न्ही ताका लागून. माक हांवें काल फोन केला तेन्ना म्हटलेलें की आमी लेट येतली गे अशें म्हणून. बट हो म्हणपाक सकाळ फुडें चल या बेगीन उठलेली न्ही, घरांतले सगळे कामां करून जी मॉर्निंग रुटीनाची आसता पळय ती करून जाली. हांव म्हणपाक लागलें घरा कडेन म्हणून पसून कितें करतली या अशें म्हणपाक लागलें. म्हणून बेगीन भायर सरना जाल्यार लेट भायर सरपाचो प्लॅन आशिल्लो म्हाजो तरी 11 साडे 11 बी आसा, कित्याक गरमे लागून. सो चलात तर सद्या काणकोण पावल्या. आतां हांगच्यान भायर सरता, हेजें एक काम आसा तें करतलें मागीर हांगच्यान भायर सरता. मागीर तुमकां डायरेक्ट सावड्ड्या पावले की मेळटा. ओके चलो. सो दनपारची न्ही आतां 1:15 जालें. चल या कितें 1:15 जालें आनी आमी अजून हांगा घरा कडेन तसो सावड्ड्या आमी कितल्या आयिल्ले 11:30 पावणे 12 सुमार पावल्ली. 11:30 पावणे 12 पावल्ले न्ही आमी. मागीर आतां कितलो टायम जालो, 11:30 पावणे 12 सुमार पावल्ली आमी घरा कडेन. बट येवन चेंज करून बऱ्या पडलें. हेंगे जालेंच ना. मा आतां रेडी जाता भायर सरता. हो पा हांगासर वेट करता सगळीं केन्ना भायर सरतली काय म्हणून. आनी हांव रेडी जालें ना अजून, कित्याक म्हागेलें फक्त ड्रेस जो आसा पळय तो चेंज करपाचो बाकीचे. ओके काकी आतां न्हावपाक गेल्या, येयली गे ती आनी ती रेडी जावपा उरल्या. माले बी जालें, उदोळ जाल्लें. सो मा सुसेगाद भायर सरता कित्याक की काकी आसा न्ही ती भायर सरूच ना, ती रांदून बिनून आतांच गेल्या. हांव येना तूं येना, हांव येना तूं येना करून लास्ट आतां भायर सरपाक गेलें. सो 1:15 जालें. एक्चुली म्हागेलें 12 वचपाचें अशें आशिल्लें म्हळ्यार आरत्यो बी मेळटल्यो न्ही ताका लागून. बट हेंका लागून म्हाका बी आतां लेट जालो. सो पळोवया आतां कशें आरत्यो बी मेळटा काय कितें. 12 जाता दिसता त्यो आरत्यो, जाले आसतल्यो आरत्यो. बट आजून आमकां हांगासर फगोड्याचो बी आवाज कांय आयकूं येयना. एक्चुली पळोवपाक गेलें न्ही आमच्या घरा कडेन न्हंय आसा, न्हंयच्या ते सायडीच्यान तें देवूळ आनी वयतले गाडी घेवन तशी घुंवोन वचपा पडटा मार्केटांतल्यान.
नाल्यार एक्चुली हांगच्यान लागीं आयकूंक येता आमकां आरत्यो बीन. सो पळोवया अजून रेडी जालें ना 1:15 जालें. पूल बांदलेलो आसा रेल्वेचो पण फक्त पयलीं आमी वयतालीं चलत. आतां वचपाक आतां बंद केल्ली न्यू. बांबू वडेक घेता. सो आतां हांव भायर सरतां. म्हाका एक 10 मिनटां पुरो हो तर रेडी जावन बसला. पळयता हेंचें कशें भायर सरून जाता तें आनी मागीर थंय पावलें की मेळटा तुमकां. ओके चलो. श्रद्धा सबुरी हे बघ तेवढे पार्किंग होते. श्री साई नमो नमः. जय जय साई नमो नमः. सद्गुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः. सगळ्यांनी काम करून या साई संस्थाना आधार मिळावा कशी अपेक्षा करतात आणि काहीपेक्षा सगळ्यांनी या देवाच्या सेवा करणी सगळ्यांनी घराला आरोग्य संपन्न होऊन साईनाचा चौको बाबासाहेब कुठे मिळतो अशी अपेक्षा करतात. कागदार घालली कितली जाण एक रांगोळी घालपाक. हय तू आनी नाका पयलीं हांगा मनशां चड आसा. रंगोली समारंभ कितें ए कितें ओगी राव. ओय वस्तू बरो येतलो गेलो. हय मग निवळ येता न्ही. हा स्लो गेला जाता तशें. आमगे थंय बाबा अशें करून हें बी काय हें केलें न्ही लोक गाडी पासून दवरून वयतात न्ही गो. पानां हे वांकडे जाले. बरें उदक पडना त्या पानां. कलर भरता. चप्पल ना बाय आत मारतले. ए सकल जा नाका ना आत माती सगळी कालयत येईल तू. इथे एक पान बारीक जालें तुगेलें. त्याचे पयलींचे सारी बरें पडना. ती मां कितें करता भाजी वाडटल्या भशेन. माकोड 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 अशें गीट पळय. आसूं रे ते भिता काय ना खेळटा. तू पडते तोंड आनी पळय कितें म्हणून. उजू दाखय उजू दाखय गो बाळा. उजू खंय रे उजू खंय. ए पायलाय ना. सॉरी म्हण पायलाय ना सकाळी मरे. उभी राहा
बोलून दाखव मामा बोलून दाखव. पहिला सो आता न्ही टायम जसो पळय न्हू 8:15 सुमार जाली आनी आमी घरा कडेन पावली. तर खूब लेट जालो येवपाक. एक्चुली न्ही आमचो असो प्लॅन जो आशिल्लो पळय न्हू तो प्रॉपर असो हेजो नाशिल्लो की हय सुसेगाद करून सगळे सुसेगाद येतली अशें म्हणून. स्टील
थंय पावतकीर न्ही प्लॅन जो आसा पळय न्हू तो मातसो चेंज जालो. चेंज इन द सेन्स हेकाच लागून की आमी न्ही पयलीं रामनमीकूच वचपाचें आशिल्लीं. मागीर वाटेर पावतकीर भाभीन फोन केलो की तेका पालकेक जे आसा पळय न्हू ते हें करपाक मेळना की तूं येता रामनमीक येता जाल्यार मातशें पालकी मातशें घरा कडेन यो पालकेचें तें सगळें करपाक लागून म्हणून. मान ताका सांगलें दिसता हांव येवपाचें म्हणून. सो ताणें म्हाका कॉल केलो. हांवें हांगच्यान मेन साडी सुद्दां व्हरून आशिल्ली ताका लागून मागीर कितें केलें घरा कडेन म्हागेली साडी आशिल्ली तीच एक साडी न्हेसलें आनी अशें करून दीसभर रावपाक जायना न्ही साडयेन. आतां सकाळच्यान हांगच्यान न्हेसून वचून देवळान वच मागीर सांजची पालकी एक्चुली 3:00 3:30 अशी पालकी भायर काडटा पण तेंच्या थंय पावता म्हळ्यार 5 सुमार जाली ऑलमोस्ट. सो मागीर थंय साडी घेवन गेलें हांव न्हेसलें आनी रेडी जावन मागीर ते सगळे पालकेचे गेले परत चेंज केले घरा कडेन गेले माग बी ड्रॉप केले आनी मागीर आमी आतां घरा कडेन आयले. सो नाजाल्यार आमच्या देवळान वचपाचें जेवपाचें आनी येवपाचो असो सांजचो एक 4 बी म्हटल्यार प्लॅन आशिल्लो. सो पालकेक लागून रावली इतल्या देवाचें करपाक मेळटा तें सोडपाक जाता ताटान घालून दिल्ले देवाचें. सो ना म्हणपाक बरें जायना न्ही अशें म्हणून मागीर हो ओके म्हटलें आनी आतां फायनली घरा कडेन पावली आफ्टर लॉंग ट्रॅवल म्हणटा तें भशेन. कितें रे लॉंग ट्रॅवल लॉंग जर्नी घरा कडेन पावली. आतां मातसो रेस्ट करपाचो मूड आसा. सो पयलीं जेवणाचें कितें आनी मागीर जेवन खावन सुसेगाद न्हिदपाचें. ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा. जेवणाचें म्हळ्यार शीतूच करपाचें बाकीचें सगळें रेडी आसा. सकाळी फुडें वता आसतना हांव मातशें थोडेशें प्रिपरेशन करून गेल्लें म्हणून बरें. एक्चुली राव म्हणटाली मा बीन बट हेका फाल्यां काम आसा म्हणून आसूं म्हटलें. तर आतां जेवणाचें बी सगळें करून घेता. पयलीं म्हटलें व्हिडिओ एंड करून घेवया तेज्या पयलीं कित्याक की मागीर एकदां उरलो की तसोच उरता न्ही अशें म्हणून टायर्ड जालां. पयलींच म्हाज्या फेसार पयल्यार तुमकां कळटा आसतलें. सो चलात तर पयलीं आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे कितल्यांक अशें म्हणना फाल्यां सांजचे मेळटा. ओके लॉंग व्हिडिओ नाजाल्यार मिनी व्लॉग एक कितें तरी तुमच्या खातीर आसतलेंच. पळोवया फाल्यां कशें कितें शेअर करप जाता तें तुमच्या वांगडा. चलात तर मेळया फाल्यां. तो मेरेन म्हाज्या व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.